भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन गोंयांत दाखल जाले। तशेंच तांकां भाजपाच्या कार्यालयांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपाचे व्हडा संख्येन कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। ह्या वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप जिखून सत्तेर येतले असो दावो ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केलो। गोय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांचे खूप खूप स्वागत करता। नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय। पहिलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नवीनजी हे गोंयांत आयल्या। तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात। त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या कडेन कार्यकर्त्या खातीर आसा। ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो। परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नवीनजींचेर आसात हो तुम्ही दाखोवन दिवचो हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता। आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार, खासदार तशेंच कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांच्या खातीर मेळटलें। ते आमकां सातत्यात तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले।